there is no base. Entire thing is a report. Sport point. The best way to secure it, putting up a component. So Modi teri here. No, I understand that. No, nobody is going to benefit out of it. When the truck transport is there, एक पाल तुम्हें बैठेगा, एक पाल हमें बैठेगा. एक पाल गए नहीं बैठा. MPN हांगा गेट घाल्ली तेन्ना रोखडेच आमी हांगा आयिल्ले जेन्ना आमकां कळ्ळें की अशी गेट घाल्या म्हणून आमी हांगा आयले आनी MPAकूय सांगिल्लें की ती गेट काडा म्हणून बिकॉज इट इज फर्स्ट इट इज अ ट्रॅफिक एंट्रन्स तो एक ब्लायंड स्पॉट जाता आनी कितलेशेच एक्सिडंटूय हांगा जाल्ले आसा तुमी एक रावंड मारून पळयलो जाल्यार हेवटेंतल्यान गेले जाल्यार त्या गेटींतल्यान भायर सरता पळय हेवटेंतल्यानूय गाडी येता आनी येता आनी दीस इज लायक अ 4 लेन जाला आनी हे मदींच तांचे गेटीच्या हाज्या प्रमाणे हें जाला सो आमी तांचे कडेन उलयले मागीर ऑनरेबल CMन तांकां आपोवन घेतले आनी सगळें डिस्कशन जालें सो ताणें मागीर आमकां लेटर दिलें की आमी केन्नाच 24 तास ती गेट बंद करपाना म्हणून पूण आमचो डिमांड आसा की गेट जायच कित्याक काय म्हणून सो गेट जायच कित्याक म्हणून तांणी आपलें क्लॅरिफिकेशन दिलें की गेट कित्या खातीर जाय तांचें म्हणणें आसा की हो जागो जो आसा हो MPTचो आसा आनी हो ब्रीज डावन रॅम्प पसून बांदपा खातीर ताणें पेमेंट केल्लो आसा टू द सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी त्या खातीर तांकां आपल्या प्रॉपर्टीन घालपा रायट आसा आवर डिमांड इज दॅट हो जो आतां केला पळय इज फॉर द बेनिफीट ऑफ एवरीबडी सो आतां जशें तुमी ओपन केला पळय तशी एक तर ओपन तुमी दवरूंकूच जाय पूण सपोज नाका गरज ना जाल्यार ती गेट काडची म्हणून सो आजूय तांकां आपयल्ले तांचे ऑफिसर सुनील प्रभुदेसाय आनी जेरोम आयिल्लो तांचे कडेन आमी सगळे बायणाकार आमी मेळून डेप्युटी कलेक्टर आसा मामलेदारूय आसा वी हॅव पुट अप अ प्रपोजल की ही पयली म्हणल्यार गेट काडची म्हणून इफ पॉसिबल आमी ऑनरेबल CM कडेन आज सांजचो मेळटलो हांव आनी सांगतलो की ती गेट काड म्हणून if ती जायना if there is some serious issue or if there is some emergency issue की आनी तांकां घालचीच पडटा जाल्यार दीस इज नॉट द प्लेस ही काडूकूच जाय हें देर इज नो कॉम्प्रमायज ऑन दीस ही हांगा भायर आसा ती काडचीच पडटली आनी पोल म्हणजे हांगा जो हाजो ब्रिजाचो हें आसा खांबो एक तर पोल नंबर 95 नाजाल्यार पोल नंबर 94 हांगा खंय तरी येवपाक जाय ती जाणे करून ट्रॅफिकाक प्रॉब्लेम जावपा ना कंजेशन जावपा ना एक्सिडंट जावपा ना आमचे दोनी PIO आयल्या तांणी हेजेर स्टडी केल्या आनी ती गेट थंयची वचप ते कंपाउंड वॉल थंयचे वचप हाजेर कसलोच कॉम्प्रमायज ना दे आर ऑल्सो कोऑपरेट करतात आनी ताणें सांगलां की आज आमी चेअरमॅना कडेन उलोवन ताचेर कितें तरी तोडगो काडून हाजे मदीं खंय तरी आमी भितर घेवपाक ती आमी पळयतात म्हणून सो आय थिंक सो खंयच्याय गोश्टीक प्रॅक्टिकल सोल्युशन एक काडप म्हाका दिसता इज मोस्ट इम्पॉर्टंट आनी आमकां कितें कन्सर्न आसा एक तर गेट बंद आसपा जायना म्हणून दुसरी म्हणल्यार देट इज एन एक्सिडंट प्रोन झोन सो इफ दे आर एग्रींग टू शिफ्ट इट आमी एक पॉयंटार आमी पयले तांकां कन्विन्स करूंक शकले सेकंड पॉयंट वी वील कन्विन्स देम टू रिमूव द गेट पूण CIS तुमकां कितें सेक्युरिटी भंय दिसता फाल्यां कितेंय जातलें म्हणून जाल्यार तुमचे भितर घाला दीस इज एन ऑल एन ओपन स्पेस ओन्ली सो तुमी भितर घाला म्हणून सो दे आर ऑल्सो पॉझिटीव आसा ते आनी आमकां होपफूल आसा की MPT चेअरमॅनूय ताजेर हें घालून म्हणजे ह्या एक 8 दिसां भितर हाजेर कितें तरी निर्णय येतलो आनी ती भितर घालपाचें खंय कितले भितर घालप ताजेर आमी फक्त डिस्कशन करपाक आमी हांगा आयिल्ले आसा आमी तांकां ती काडूच म्हणून आमी सांगलां ते रिड्यूस करता म्हणटाले हायट आमी आमचो एक 1 पॉयंट आसा की थंय ती गेट येवकूच जायना ती गेट ओपन दवरचें म्हणून कितें रिप्लाय दिला तांणी रिप्लाय दिला आमी जेन्ना तांकां कलेक्टरा थ्रू नोटीस दिली डेप्युटी कलेक्टरानूय तांकां नोटीस धाडिल्ली की तेन्ना तांणी रिप्लाय दिला की दीस गेट वील बी ओपन 24/7 अशें तांचें लिखीत हें आसा सो दॅट कॅन बी स्ट्रेंथन फर्दर म्हणजे फाल्यां कितें प्रॉब्लेम जालो जाल्यार 8 दीस बंद आसत अशें तांचें हें आसा आनी फुडें कितें जातलें तर आमी कितें हें करया इफ द गेट इज नॉट दॅट तो इशूच सॉल्व जालो न्ही एवरीबडी कॅन यूज इट फ्रिली तांचे सेक्युरिटी रिजन्स कितें आसा तांणी CISF बी घालून तांणी करपा जाता MPT इज द बीग ऑर्गनायजेशन सो आमी तशें हें केलां तांकां प्रपोजल घाला आनी वी आर व्हेरी होपफूल की जेन्ना ऑनरेबल CMनूय इंटरवेन्शन केलां ताजेर कितें तरी पॉझिटीव तोडगो येतलो ह्या लोकांक बायणाच्या लोकांक जावं वास्कोच्या लोकांक हो परमनंटली यूज करपाक संदी मेळटली बिकॉज दीस इज अ व्हेरी हो जो लूप केला वास्कोचो अप रॅम्प पासून नाजाल्यार बायणाचो डावन रॅम्प पासून हो बायणाकारांक आनी वास्कोकारांक खूब फायद्याचो ठरला
आनी आज आमी पळयता की कोणाकूय खंय पयस वचपा जाय नाल्यार हें करपा जाय विदावट ट्रॅफिक कंजेशन भायर हांगा वचपा जाता म्हणजे बायणासून सपोज तुका मडगांव वचपा जाय तो हांगच्यान डायरेक्ट वयर चडलो ब्रिजार पावलो हायवेचेर पावलो गेलो बायण म्हणजे सो दीस इज द बेनिफीट आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराक असले डेव्हलपमेंट आज चालू आसा डबल इंजिनचें सरकार कितें तें आज हांगा दिसून येता फक्त थोडो बारीक इश्यू आसा रिगार्डिंग दॅट गेट दॅट आय एम कॉन्फिडंट दॅट आमी भितर तांचे कडेन उलोवणी करत आसा आनी इन द इंट्रस्ट ऑफ ऑल पीपल ऑफ वास्को वी वील सी दॅट द गेट इज रिमूव्ड अँड वॉट इज गेट इज बिहाइंड. पयली सुवातेर हांव आयज आमच्या आमदाराचे मनाचे देव बरें करूं म्हणटा की तें आयज जॉयंट इन्स्पेक्शन हांगा दवरल्या बद्दल ह्या कंपाऊंड वॉल आनी गेटीक लागून एज्युकेशन करपी पयलो मनीस हांव कित्याक म्हाज्या वॉर्डाक पडटा आनी हो जो लोकलांक जो इतलो त्रास जाता पळय तो म्हाका खबर आसा आनी आयज आमी जेन्ना म्युन्सिपालिटीन रेजोल्युशन घेतलेलें कंपाऊंड वॉल काडपाचो एक्सिडेंटल झोन जावपाचो एक्सिडेंट जावपाचें असं म्हणून आमी म्युन्सिपालिटीन ऑलरेडी रेजोल्युशन घेतलेलें आसा कसो ते लास्ट मिटिंगेन हांव चीफ ऑफिसर आनी चेअरपर्सनाचेर एकदम क्रूडपणान तांकां अटॅक केलेलो की अजून तुमी कांय एक्शन घेवना फुडल्या फावट आमी लॉ एंड ऑर्डर हातून घेतलें म्हणून सो म्हाका दिसता आयज तेन्ना ही जी मिटींग कॉल केल्ली आसा ह्या मिटिंगेन तेंच्यांनी अशें एक एश्युरन्स दिला आमकां ती गेट जी आहा पळय ती भितर व्हरता म्हणून फकत बरें दिसलेलें आसा पूण आमचे वास्को रहिवासी आमचे कोणूय जे लिडर आसा तांकां ही गेट ही नाका आमकां गेट ना कितें गेट कित्याक जाय ते जेन्ना गेट जाय तेन्ना ते म्हणटात ती तेंची MPA प्रॉपर्टी तांच्या सेक्युरिटी पर्पजाक लागून गेट घालची पडटा म्हणटात जर हांगाच गेट घालपाक जाय ते वास्को रॅम्पा थंयसर कित्याक ना हो आमचो प्रश्न आसा सो आमकां ही गेट नाका आनी सेकेंडली हो जो कंपाऊंड आसा पळय तो कंपाऊंड कवर तरी हांगा भितर व्हरपाचो सो ते आयज तेंच्यांनी बरे भशेन आयकलेलें आसा सो ते दोनूय ऑफिसर्स आहा ते डिस्कस करतले आनी विदीन 8 days आमकां आउटकम दितलो म्हाका दिसता आमकां जाय पळय लोकलांक जाय पळय तशें जातलें दिसता कित्याक आयज तेंच्यांनी आपले फर्स्ट टायम MPA अशें आमकां मनीसपण दाखोवपाक लागून आयज तेंच्यांनी मिटींग घेतलेली आनी बरे भशेन उलयल्लें आसा जाल्यार सदांच ते आमकां बायनाकारांक टेरर काय पळय टेररिस्ट कशें पळयता आमी जेन्ना म्हणटा की 8 दिसांनी काडलेले आमी मोडटले म्हूण तेंच्यांनी हांगा एक कॅमेरा लायिल्लो आसा हे अशे डिफरंट इश्यूज जाल्ले आसा सो जे बरे अशें जाता सरकार आमचोच आसा आमदार आमचो आहा मुख्यमंत्री आमचो आहा सो म्हाका दिसता अवश्य हे लोकल्सांक जे जाय पळय तेंच जातलें.